बॉमाचो हे ते गावचे लोक परत परत जमता. काल ते आझाद मैदानार सुद्धा येयले आणि ते म्हणटा आता कळटा तांकां की 36 घरां वता म्हणून बोवाळडांचो. हांवें सांगलां म्हणजे प्रस्नाचे उत्तरूय आसा एसएमएन कोण तरी मागलेले आसा क्लियर कट आसा. देवूळ वचना घरांत हांवें पयलींच सांगलें 3 घरां वयता ती पोरणी घरां आसा. सायडीची जी एन्क्रोचमेंट ते रस्त्यार तुमी पळयल्ले आसा सारके गटराचेर बांदलेले आसा ती घरां हांव म्हणूंक शकना. ती इलिगल एन्क्रोचमेंट केल्या ती वयता. पयलींचो स्टँड क्लियर आसा आनी खंयचेच देवूळ वचना कांयच वचना क्लियर पयलींच्यान सांगलां. आनी तांकां आमी प्रेजेंटेशन ग्रामसभेक दिल्लें आसा. ते म्हणटा एक सायडीन म्हणटा की ग्रामसभेक सांगलां वयचें ना आनी एक सायडीन आनी एक्विजिशन जेन्ना जाता पळय तेन्ना एक सर्वे नंबराचे व्हडलो एरिया आसता. जी एरिया जाय तितलीच एक्विजिशन करतले न्ही. आमी जेन्ना सांगलां तेजे वयर आनी कितें सांगू. रस्तो तो जावपाकूच जाय आनी तो पळय बायपास म्हणटा पळय असो दाखयला म्हणटा पळय तो फिजिबल ना. आनी ऑलरेडी तांकां तेणी म्हाका रिप्रेझेंटेशन केल्लें सरपंचान की ग्रामसभेक रिप्रेझेंटेशन दी. ग्रामसभेक आख्खे म्हाका दिसता लोक ग्रामसभेक आशिल्ले. म्हाजें टोटल टेक्निकल टीम ताका कितें आसा तें दाखोवपाक गेल्ले. तितूंत भितर चडशे लोक कन्विन्स जाल्ले. सो तोच आसतलो आनी तेजे वयर कांय चेंज. ते म्हणटा नितीन गडकरी म्हणटा तांच्यांनी सांगलेले की जर आसा जाल्यार करचें म्हणून. कितें करचें दुसरो जर बायपास करूंक मेळटा. टेक्निकली फिजिबिलिटी जायना न्ही. तेणी येयल्ले न्ही तेंची टीम येयल्ली तेणी पयली तेणेच रिपोर्ट दिला न्ही. टेक्निकल फिजिबिलिटी जावपा न्ही. पेपराचे प्लेन पेपराचे अशें ड्रॉइंग काडपाक सिंपल ते करून घेवपाक डिफिकल्ट आनी तितूंत भितर जायना. आनी हांव तुमकां परतून आश्वासन दिता जे आमचे पीडब्ल्यूडीचे मनशांनी प्रेजेंटेशन दिल्लें ग्रामसभेक तितलीच इफेक्ट जाता आनी तेजे वयर काय जायना. इतके जर कन्व्हिन्स पोरणी घरां न्ही पोरणी घराचे म्हणटा पोरणी जे सर्वे करायला लागलेली तिनूच क्लियर आसा. बाकीचे चडशे इलिगल म्हणटा तुमी ते. तुका खबर आसा पण हांवें सांगपाक तुका आनी एक म्हणणें कितें आहा एसेंब्लीन जेन्ना इलिगल स्लम्साचे येयले तेन्ना तुमी सगळे सपोर्टान गेले म्हणटा आनी जेन्ना गोंयकारांची घरां वता तेन्ना तुमी हात वयर काडटा म्हणटा ते. इलिगल स्लम जेन्ना आर्जीन एक काडलेले हितून एसेंब्लीन तेन्ना म्हणटा तुमी ताका कोणें उलोवंक दिलें ना. तुमी इलिगल स्लम्स आनी हेज्या समर्थनान रावले म्हणटा आनी गोंयकारांची घरां वता तेन्ना तुमी फाटीं सरता म्हणटा. इलिगल स्लम्स म्हणटा इलिगल घरां स्लम्स म्हणल्यार कितें म्हाका खबर ना. स्लम्स म्हणल्यार कितें दाखयचें म्हाका. अरे घरां आसा ती इलिगल न्ही. वेदर इट इज रस्त्याच्या सायडीन आसूं खंय आसूं जेका आतां पळय आतां सियाझेडान तुवें दिसाळी डेमोलिशन तुमी पयला प्रेस वचना आसता माती सायडीन काय हाडना तुमी. पळय मरे कशें डेमोलिशन चालू आसा तें कलंगूट कांदुली आशवें मांद्रे पळया म्हणजे इलिगल आतां मोडटाच न्ही. ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर मोडला पळय 3 दीस जाले आनी पंचायत स्ट्रक्चर मोडला. ते अशें काय ना ते प्रिसेप्शन आसा लोकांचेर तशें कांयच ना. तुमी वचून पळया जे इलिगल आसा ते इलिगल आसा. आतां हितून भितर तुमी हांव कितें सांगता परतून जी रस्त्याचे सायडीन जी तुका खबर आहा ताका परमिशन नासतना ती घातलेली आहा सारकें तेंकोन गटराचे तेंकोन आसा ते एक्सिडेंट जाल्यार फाल्यां मिनिस्टराक ब्लेम करपाचे असल्यो गोश्टी आहा. म्हाका दिसता हांवें जेन्ना ग्रामसभेक सांगलेलें आहा तेच भशेन जातलें. कोणाची घरां जी वचपाची तिका सांगलेली आहा कितें आहा म्हजे कडेन फोटोग्राफ आहा जाल्यार तुमकां परतून दाखोवंक शकता प्रेसाक. एवरी हाऊस खंयचे वयता आनी कितें वयता प्रेसां आसा आनी खंयचें देवूळ वचना. पूण ते 36 नांवां जी येयल्या म्हणटा ताजेर ते मातशें हे जाला बोवाळ जाला. 36 नांवां ते म्हणटा गॅझेटान येयल्या ती. आनी देवळाचो जागो येयलो न्ही आनी देवळाचो जागो आसा पळय तो हे सायडीन आहा ते सायडीन आहा. सो ऑटोमॅटिकली देवळाचो जागो येता देवळ वयता गोष्टी ना न्ही. आसा तो आसा सारकें सांगता आनी ग्रामसभेक प्रेसिडेंट दिला ते भशेनूच स्टँड आमचो आसता. हाऊ मेनी हाऊसेस आर टोटल एक्झॅक्टली इफ यू आस्क मी नाव आय विल नॉट नो. आय हॅव गॉट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ ईच अँड एव्हरी हाऊस विच इज गोइंग. आय कॅन शेअर इट विथ यू.